गोयच्या राजकारणातले भीष्म पितामह म्हणून वळख आशिल्ले सिनियर राणे यांच्या 85व्या वाढदिसाच्या दबाजातली काय राजकीय विधानात चर्चेत आसात। पूत विश्वजितान आपल्या भाषणात केल्लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो उल्लेख, ते भायर सिनियर राणे आणि स्वतः केल्ले एक विधान हे सगळ्यांचेर राजकीय चर्चा रंगल्या। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। प्रतापसिंह राणे हांच्या 85व्या वाढदिसाचो दबाजो आयतारा जालो। ह्या वेळार स्वागताचे भाषण करताना पूत विश्वजित राणे सुवाळ्याक जमिल्ले गर्देविशीं केल्ले विधान आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो केल्लो उल्लेख चर्चेत आसा। आयज साहेब आमदार नसले तरी बी आयज साहेबान जाय तो विकास केल्लो आसा, म्हणून आमकां तेजे बरेपण आयज देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलो, एकूच शब्द म्हाका सांगले, आपके पिताजी जैसा आपको बनना है। आणि हेच जावन हांव मागीर राजीनामो दिवन हांवें भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा। आनी तेन्नाच्यान ते सांगता आनी वडील म्हाजे सांगता त्याच दिशेन आमी वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। त्या दिशा जेन्ना म्हाजी चालू जाली तेन्ना बाब सदानंद तनावडे आनी आमचे एकदम बरे संबंध आनी आमकां जाय ते मार्गदर्शन करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमकां केल्लो आसा। उपरांत भाषण करताना सिनियर राणे हांणी भविष्यातले मुख्यमंत्र्याचो उल्लेखूय चर्चेचो विषय थारला। आता हो फ्युचर मुख्यमंत्री कोण हाचेर चर्चा रंगल्या। काय बापायन आपल्याच पुताची महत्वाकांक्षा अप्रत्यक्ष उलोवन दाखयली, हे कुवाडे सगळ्यांक पडला। हे गोयची प्रगती आताचे मुख्यमंत्री आणि फुडें जातले ते मुख्यमंत्री तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन सगळ्या मंत्रिमंडळाक आणि गोयच्या सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिवन ह्या गोयची प्रगती अख्ख्या जगान फुडें दिसोनी जसो एक भारतातलो हिरो, चमकतो हिरो अशें हे गोंय फुडें वचोनी हे ईश्वर चरणी प्रार्थना करून हे 2 शब्द पुरे करता। देव बरें। एकंदर पळयत जाल्यार प्रतापसिंह राणेच्या वाढदिसाचो दबाजो सगळ्याच बाबतीन चर्चेचो थारलो। सुवाळ्याक आयिल्लो लोकांचो जनसागर आणि उपरांत जाल्ली ही राजकीय विधानां निमणे कोंकणीत एक म्हणणी आसा, खरे खंय आपलेच वाटेन माती ओडटा। गोंयचे राजकीय बुदवंत लोकांक आनी सांगपाची गरज ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संधी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संधी। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024, थळ ताज सिदाती दोनापावला। चला तर गोयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संधीचो मुजरत लाव घेयात।